विधानसभेत सुनावणी चालू आशिल्ल्या मायकल लोबो आणि दिगंबर कामती यांच्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनात एक ऑर्डर जाल्या. ऑर्डर मेन पेटिशनाचेर जावना. अनेक पार्टिजांचे पेटिशन घातलेले अगेन्स्ट मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत. ते तेंच्या पार्टी नासतना की तेंच्यांनी एंटी पार्टी एक्टिविटी केली म्हणून. तितून जेन्ना रिप्लाय करपाचो टायम आसलो रिस्पोंडंटा मायकल लोबो आणि दिगंबर कामती की आमदार नाशिल्लो मनीस डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन मूव करपाक शकना म्हणून तेजेर मागीर स्पिकरान त्या मुद्द्याचेर आर्ग्युमेंट घेतले आणि काल तिने मंगळारा तिने ऑर्डर दिल्या ते की खंयचोय मनीस फक्त आमदारूच आसपाक जाय असो ना, खंयचो मनीस सभापतीच्या नदरे मुखार गजाल हाडून दिवंक शकता. अशें कितें डिस्क्वॉलिफिकेशन जावपा सारकें कितें मॅटर आहात जाल्यार ताका आमदारूच जाय असो ना अशी ऑर्डर जाल्या. आनी जे मॅटर मेन डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन मॅटर जे आहा एप्लिकेशन जे आहा तेजेर मेरिटाचेर फुडें सुनावणी जातली. सभापती रमेश तवडकरान काल ऑर्डर पास केल्या. आता ते मेन पेटिशनां तेजे फुडें सुनावणी जातली. त्याच बरोबर आनी 2 पेटिशनां आनी 3 पेटिशनां सभापती मुखार पेंडींग आहा. ह्याच काँग्रेसचे आमदार जे स्वीच जाल्ले भाजपान त्यांची वेगळी सुनावणी चालू आहे. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फारियाणा लोकशिकार टोरंटा खातीर.